आज खास दीस आसा कारण गोंयान आयच्यान एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल सुरू जाता आणि त्या निमतान उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर फिशरीज मिनिस्टर ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा निळकंठकर सर आसा. सर, सगळ्यात पयलीं येवकार आणि म्हाका दिसता कॉंग्रॅच्युलेशन्स, कारण एक जो एक पार्ट आसा गोंयचो, एक जो भाग आसा जो फिशरीज, कारण आमी गोंय म्हटल्या उपरांत नुस्तें हे आयलेच आणि तांच्या खातीर जे काम केले गेले वता डिपार्टमेंटा वतीन आणि ते आयज हांगासर दिश्टी पडटा, कारण तांकां एक बूस्ट करपा खातीर हे फेस्टिवल केले वता. ह्या फेस्टिवलाचेर एक एम कितें आसा म्हाका सांगूं शकता? ह्या फेस्टिवलाचो एम जे फिशरीज डिपार्टमेंट जे आहा न्ही, फिशींग इंडस्ट्री जावपाक जाय. हे फिशरीज म्हटल्या उपरांत मल्टिपल फायदे आहा. एक तुझे सेल्फ बिझनेस करूंक जाता, एक तूं इंडस्ट्रियलिस्ट जावंक जाता, एक ट्रेडिशनल बिझनेस आहा. आयज आमी आदी पासून कितें पळयताले की ट्रेडिशनल फिशींग जे आहा, नॅचरल रिसोर्स फिशींग आहा, तेजेरूच लक्ष जातालें. आयज सेंट्रल गव्हर्मेंट, गोवा स्टेट गव्हर्मेंटान कितल्यो स्किमी काडल्या, कितकीशी सिस्टमी आहा. म्हणजे नुस्तें तयार करप, नुस्तें लोकां पर्यंत पावप, किंवा ते फूड प्रोसेसिंग करप, किंवा ते एक्सपोर्ट करप, तेज्या बरोबर सी वीड्स तयार करप, हे कितकेशे फिशरी डिपार्टमेंट अंडर करूंक जाता. आनी हो एक मेजर अर्निंग सिस्टम आहा. हो एखादो एज्युकेटेड तो शिकलें ज्ञान घेतलेलो आहा जाल्यार आतांच्या टॅक्नॉलॉजीन हो कितक्या प्रमाणात वयर वचूंक शकता. पूण हें ज्ञान दिवपा खातीर, तेज्या बरोबर आमी हें करपा खातीर वर्कशॉपां दवरूंक जाय. तेजे खातीर आमी इंटरॅक्टींग त्या स्टुडंटाक PhD ते करूंक जाता. आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेंवूय तयार केलां की फुडल्या वर्सा कशे परिस्थितीन मरीन फिशरीज कॉलेज जावपाक जाय. प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट जाता. सो आमकां जाय की आमचे शिकलेले भुरगे, जो मोठ्यांचो मोठो प्रश्न अनएम्प्लॉयमेंट आहा, तो ह्या माध्यमान सोडून आपूण एम्प्लॉयड जावपाक न्हू जाल्यार तेणेन जॉब क्रिएट करपाक सोदपाक जाय. आनी हें केलें जाय. आतांचे आमचे यंग पिढी जे MSc PhD करता, ह्या भुरग्यांनी हे लक्ष घेतलें जाय जाल्यार बसला थंय बऱ्या पैकी स्टार्टअप करूंक येतलो. जे सरकाराचे सगळे हे आहा उद्योग, हे आहा सिस्टम आहा, त्यो विश्वकर्मा आसूं किंवा आमचे स्वयंपूर्ण माध्यमातून स्वयंपीठ मित्राचे माध्यम आसूं, आमचे सगळे आमी मार्गदर्शन करता, सवलती दिता आणि ताका एक्सपोजर दिवपाची आमची तयारी. एक गोष्ट हांवें पळयली की गोंयान खूब तरेचे फिशींग जाता. फॉर एक्झाम्पल आमी रापणकार पळयतात, डिप्स जे सी आसात तसले फिशींग पळयतात, किंवा जे ट्रेडिशनल मानस आसता थंयसर सुद्दां फिशींग पळयतात. आनी आयज जेन्ना आमी जे फार्मींग म्हणटा, फिश फार्मींग सुद्दां सुरू जाल्लें आसा, प्रत्येक कॅटेगरीन स्किमी आसा फिशरीज डिपार्टमेंटाच्यो आनी तांकां मदत करता. तेंचे एका दिसा अशें न्ही, पूर्ण वर्स कितें तरी आसता प्रोग्राम म्हाका दिसता. आमी आतां जे तुवें जे सगळे रापण माणसो सगळे हारी सगळे सांगल्यो, ह्यो नॅचरल रिसोर्स बरोबर जे गावता तितकेच गावतले आनी ते आमी सस्टेनेबल करूनच करपाक. बरोबर. जेन्ना आमकां दिसता की नुस्तें सगळ्यांक जाय, हे प्रोटीन्स, हे डायट कशे लोक घेतात, पूण ही 4 पटीन मागणी आहा, एक्सपोर्टूय आहा. आनी हेका मात करतलो जाल्यार सगळं आतांची टॅक्नॉलॉजी जे आमचे सायंटिस्ट कोण कोण आहा, हितून तज्ञ आहा, तांणी तरेतरे भाशेनाचे तयार केला. हे दोंगरार सुद्दां नुस्तें तयार करता फिश फार्मींग. दोंगर भाग आहा, झाडां आहा, तुजे कुळागर आहा, थंय सुद्दां करूं येता. थंय सुद्दां तुवें आतां मोल्या सारकेल्या एक चणकुलाचें हें आहा, फार्मींग आहा, लँडर आहा. पूण ते गोंयचे जे एनवायरमेंट आहा ते सूट करता हे सगळ्या? एनवायरमेंट कशें आसूं, फक्त मसल फार्मींग आहा पळय, ताका सॅलिनिटी जाय थोडी 13%. ते ताका सायेपणान जावंक शकना, स्वीट वॉटरान जावंक शकना. पूण सॅलिनिटी आहा थंयच ते जाता. पूण बाकीचे नुस्तें जें आहा, चणकूल आसूं, रेड पायपर, तामोशी आसूं, ह्यो तुका खंयसरूय जाता. हे तुज्यान खंयसरूय करूं येता, फक्त वापरूंक जाय टॅक्नॉलॉजी. आनी त्या माध्यमान तूं केलो जाय जाल्यार यू कॅन बी अ बीग इंडस्ट्रियलिस्ट. आनी तुका डिमांड आनी मागणी ही खूबच आहा, हें तुवें चिंतपाचें ना. पूण करपाकूच फुडें सरोंक जाय. तेचो आमचो सगळी मदत आसता, डिपार्टमेंटाची आसता, आमचे तुका रिसोर्स आहा. आनी आमी जाय रिक्वेस्ट केले जाल्यार आमी तांकां स्पेशल हाडूनय दिवंक शकता. बरोबर. सरकाराची इतकी इच्छा आहा की प्रत्येक मनशान जर आपलो कसलो वेव्हार आसूं, बिझनस आसूं, गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं, तर तेज्यान हे आपल्या पार्ट टायम म्हणून आपल्या कंपाऊंडान सुद्दां क्रॅब फार्मींग सुरू करूं. जो कोस्टलान आहा जाल्यार तेज्यान सी वीड्स करूं येता. सो फक्त ते फुडेंच सरोंक जाय.
तेंच्यांनी इंट्रस्टूच घेवंक जाय. म्हाका सांगा तुम्ही तुमच्या थिवे सायडीकूच तुम्ही रावता, तो गांव आसा, सो ह्यान पयलीं तुमी नुस्तें जें आसा तें खूब लागच्यान पयलें आसतलें सगळें आमच्या प्रत्येक गोंयकारांच्या घरांत. तुमचें आवडटें नुस्तें खंयचें तुका आवडटा खावपाक? खावपाक म्हणजे हांवूच स्वता नुस्तेकार. आमी सगळे भाशेचें नुस्तें तरे भाशेन करून खावप. सो आमकां स्पेशल अशें सगळेंच पण स्पेशल. आवडटा अशें खंयचें तरी एक टेस्टी बाबा हें नुस्तें आपल्याक चड आवडटा? मुड्डोशी आसूं किंवा बाकीचे कसले चणकल बीन आसूं ते आवडटाच. पूण आमी त्या भागांनी येयल्या उपरांत ते पौश्टीक नुस्तें आसल्या कारण आमकां ते सगळेच संवय जाल्ल्या. सो एक गोष्ट म्हणजे इंडस्ट्री गोंयांत जावप खूब गरजेचें आसा. हय. तुम्ही म्हणटा तशें हय. की फिश इंडस्ट्री जावप, सो एक एक्सपोर्ट सुद्दां करपाचो व्हडल्या प्रमाणात हे शक्य आसा आमच्या गोंयांत? गोंयांत आमचे गोंयकार ऑलरेडी एक्सपोर्टर आहा. अमेरिकेक म्हण जर्मन सगळ्याक धाडटा ऑलरेडी आहा. सावथाक 1-2-3 आहा. पिलेन इंडस्ट्री आमचे गोंयकार भाव आहा जेंचे Okay. ट्रॉलर आहा तेच इंडस्ट्री आहा तेच धाडटा. ओके. सगळें बरें आहा. फक्त आमची सरकाराची इच्छा आहा की लोकांनी हितून इंट्रस्ट दिवन येवचें आनी बिझनेस करचो. सो गोंयांत जर कोणाकूय न्यू स्टार्टअप करपाक जाय, एज अ फिश फार्मिंग करपाक जाय जाल्यार डिपार्टमेंट तांच्या खातीर स्किमी किंवा बाकीचे सगळें? डिपार्टमेंट आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीच्या अंडर डायरेक्टर ऑफ फिशरीज म्हणजे फिशरीज मिनिस्ट्री केल्या. ह्याच्या पयलीं ही मिनिस्ट्री एग्रीकल्चरा अंडर आसली. हेका बूस्ट येवपा खातीर ही मिनिस्ट्री स्पेशल फिशरीज मिनिस्ट्री केली. बरोबर. आनी तेच्या अंडर प्रायम मिनिस्टराची संपदा योजनाय केल्या. जेका 60-40 हेवूय सबसिडी आहा. डीप सी गोवन सेपरेट आनी हे डीप सी वचपाक तुका 2 कोटी 3 कोटीच्यो बोटी दिवपाची सरकाराची आहा. फक्त लोकांनी जाणून घेवपाचें, कॉन्फिडन्स घेवप, विल पॉवर जाणून घेवन कॉन्फिडन्स घेवप आनी भितर सरप. सो इतले आता हे सगळे इंडस्ट्री करता आसतना खुबशे इश्यूजूय येता सर. फॉर एक्झाम्पल फाटल्या दिसांनी आमी जायते इश्यूजूय पळयले जे फिशरीजचे किंवा जे नुस्तेमारी समाज आसा ते फेस करता. सो तुमी म्हाका दिसता ह्याचेर बसून तांचे टेक्निकली नुस्तें जें आहा तें नॅचरल. बरोबर. ते भितर कितें तयार करप तशें कांय प्रमाण म्हाजे कडेन प्रश्न आमकां मॅकरल बांगडेच गावता ते नॅचरली गॉड गिफ्ट. वी कॅनॉट तुका स्पेसिफीक गावपाक. आतां न्यू टेक्नॉलॉजी कंपस बीन फॉरेनाक आहा जाल्यार ते तुजें डीप कितें आहा तें काडून तितकें काडूं शकता. हें आमचे कडेन आमी करूं शकना कारण तें नॅचरल. पूण जें तूं फार्मींग करतलें हें तूं भायर करून तुजें जाय तशें करूं येता. जाय तशें करूं शकता. सो थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही टायम दिलो म्हूण आनी हे फेस्टिवल बरें वचो इतलेंच मागता. देव बरें करूं.